हांव कोणा ब्लेम करपा वचना। आमी गार्बेज प्रॉब्लेम जाता तितले बेगीन सॉल्व करपा जाय। हेच सरकारान मनोहर पर्रीकर आसतना सालिगांव सगळ्यान वेस्ट मॅनेजमेंटाचो व्हडलो प्लांट हाडून दाखयल्लो आसा आनी थिंगा बरेचशी गार्बेज मॅनेज जाता। सेम टायप ऑफ प्लांट आमचे काकोडा आतां स्टार्ट जावपाचें आसा, काम सारकें फास्ट चालू आसा। सो सावथ गोवासून कोणा कडेन पळय गार्बेज मॅनेजमेंट तेंचे ओन पंचायत एरिया जायना, तेंचे लँड ना, MRF फेसिलिटी ना, डायरेक्ट गार्बेज थिंगा वयतली आनी ऑलरेडी एग्रीमेंट सायन करपाची ही वेवस्था डिफरंट पंचायत बॉडी कडेन सायन करून आदींच ठरोवपा कोण कोण खंयची गार्बेज धाडटलो हो सरकार प्रयत्न करता गार्बेज प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक। थोडे पंचायतींनी आपण स्वताचे इनिशिएटीव घेयल्लो आसा, लायक फॉर एग्जाम्पल हीच पंचायत आमची चिकाली त्यांनी स्वताचे आपले इनिशिएटीव घेयल्ले आसा। आपले ओन MRF शेड घालून त्यांनी गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन करून एक ल्हानशे मिथेनेटेड प्लांट सुद्दां घालपाचे एडवान्स स्टेजी पावल्ले आसा आनी ते गार्बेज जी ड्राय गार्बेज आसा ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते व्हरतले आनी जी वेट गार्बेज आसा तेजे हिंगा ते इन्सिनरेटरान घालून ते प्रोसेस आहा तो इट विल प्रोड्यूस इदर पावर और गॅस दॅट इज म्हूण टू फ्युचर प्रोसेस बट एटलीस्ट दे विल बी मॅनेजिंग द वेट गार्बेज। हे ऑलरेडी प्रयत्न तेंचे चालू आसा। सेम वे शेजाऱ्यान तूं सांकवाडे वच, सांकवाडे तेणी 10 टन्स गार्बेज मॅनेज करपाचे प्लांट ते घालता आनी तेंची एडवान्स स्टेज पावल्ली आसा। हे भाशेन आनीकूय खुबशे पंचायती आसा तेणी आपले ओन इनिशिएटीव घेतलेले आसा। सरकाराचे थोडे वेस्ट मॅनेजमेंटाचे डिपार्टमेंट जे आसा तेजी म्हणणें कितें, तुमी हें करनाका कित्याक आमी तुमचे मागीर गार्बेज घेतले, मागीर गार्बेज घेतले ती वेगळी आसा। आतां तुमी प्रश्न विचारला सद्या कोण गार्बेज मॅनेज करतलो आनी एक वर्स रस्त्यार घालतले गार्बेज सगळ्यांक कुसपा दितले, जावपाना न्हू। सो ताका लागून आमी सद्या कोणा रावनासतना आमचे ओन मॅनेजमेंट करता। फाल्यां व्हडले प्लांट येयले तेन्ना तेंगे पंचायतीक गाडयो दिल्यो आनी सांगलें नुस्तें तुमी डोर टू डोर कलेक्शन करा, लोड करा आनी धाडा, आमी रेडी आसा।